ही GMH23Y 3146 ही गाडी आम्ही 18 तारीख हांगासून उगव्याच्यान ही भाडे घेवन वयताली. आमी ही गाडी आडयली. सगळे जे टॅक्सीवाले हांगासरले गोवा टॅक्सी तांची गोव्याकारांनी आडयली. प्रायवेट गाडी भाडे घेवन करून वयताली. सो आमी आडयली. आमी आडयना फुडें ताका एक्चुअली कितें जालां हांगा आमचे चेकपोस्ट जाला आनी थंयच्यान एक बांद्याचो रस्तो जो पत्र बांद्याच्यान भितरल्यान जो बांद्याच्यान रस्तो भायर जाता थंयच्यान सगळे गाडयो काडटात आनी प्रायवेट गाडी हे चल्ले. म्हणजे हांगासर तांकां काय थंय वचपाक मेळना. तरी आसतना आमी RTO रिक्वेस्ट केली गाडी थंय आडयना फुडें की तुमचो एक मनीस धाडा. ही गाडी आमी थंय आडयल्या. तो कसो आयकपाक तयार ना येवपाक हांगासर. सो मागीर एक मनीस हांगसरलो RTOचो घेतलो आनी गेले आनी ताका रिक्वेस्ट केली अरे बाबा तूं गाडी घे आनी चॅकपोस्टार ये. जाल्यार कसो येवपाक तयार ना. RTOच्या मनशाकूय आयकूंक ना. मागीर येता म्हटलें आनी गाडी घेतलो आनी पळालो. उग्या सायडीन गेलो थंय गेलो आनी तो पळपाक लागलो. इतल्यान आमी ती गाडी थंय धरली. गाडी धरून हांगासर हाडली आनी सर येवपाक चलन मारपाक सर येवपाक इतल्यान गाडी आमी धरून हांगा हाडली. हांगासर ती गाडी तेजी दवरली हांगासर आनी ताका ते सगळे पेपर वर्क हाड म्हटलें. जाल्यार ही गाडी प्रायवेट रजिस्टर गाडी आहा ही गाडी हांगासर आमी पळयना. आमी त्याच दिसा सेम पळय ही गाडी येता ती ही गाडी हांगासर डिटेक्ट करून हेंचे कडेन हांगा दवरली. त्याच राती कडेन ही पळय आमचे कडेन हाचो व्हिडिओ आहा. त्याच राती कडेन 18/2 23:55 मिनटांनी ही गाडी आमी नरसोबाच्या वाडी वयताना सेम नंबर ओनरय सेम नंबर ही गाडी आमी तेजी डिटेक्ट केली फाटोफाट फॉलो केली. जाल्यार ही सेम नंबराची गाडी आनी ह्या गाडयेचें कितें सांगपा जेन्ना पळय सरांनी गाडी इन्स्पेक्शन केली जाल्यार 9+1 रजिस्टर आसा पण तेजे टोटल सीट आहा 70 म्हणजे ते अल्टर केला तेणी. सो अशें हे बेकायदेशीर करता की बाबा RTO पळय हे आतां RTO हे कळना कित्याक लागून हे सगळें हे चोरयांनी चल्लेलें आसा आनी हेका कांयच जबाबदार आमचो गव्हर्मेंट आसा.